अर्गां तुका जेजू, होगलाव तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका हांगासर मागण्यांक आयिल्ल्या थावन येवकरिस्तांतल्या जेजूतान मस्त शिकोण तशेंच देवाची चड वळख मेळ्ळी आनी पवित्र पुस्तकांत म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां आनी मागणें कशें करचें म्हणची समजणी म्हाका देवान फावो केला. हांव जेजूक म्हज्या काळजांत अर्गां पाठयतां. तशेंच म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हजो पती सप्टेंबरांत ताका ताप आयिल्लो आनी ताप आयिल्ल्या उपरांत ताका शिरांचे प्रॉब्लम्स जाले आनी तो मस्त कश्टालो आनी कठीण दुखी ताका आसली आनी ताका हांवें कोडयाळ वखदाक आपोवन व्हेलें आनी थंयसरी ताका 1 म्हयनो म्हणसर वखद ताका लागनासलें आनी तो मस्त कश्टातलो आनी ताका न्हिदूंकय जायनासलें. तशें परत्याकी आमी डॉक्टर सरसीन गेल्या आनी परतूनी डॉक्टरान बदलून ताका वखद दिलें आनी त्या वखदान ताका मस्त बरेंपण लाभलें आनी तसोच तो 2 म्हयने म्हणसर घरांत आसलो आनी हांव ताका तेल आनी पुसून मागणें म्हणून आसली आनी जेजून ताका आतां मस्त भलायकी दिला आनी ताची शिरांचे सगळे प्रॉब्लम्स गूण जाल्यात. आमी पातकान मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर खुर्सयिल्ल्या आपल्या कुडीन जेजून ताची पातकां वावयलीं. जेजूच्या गाया वरवीं तो गूण जाला. तशेंच जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तकांतलें वाक्य हांव रिपीट करनासली आनी ताका मस्त चड आनी चड भलायकी लाभला आनी तो आतां चड बरो जाला. जेजूक हांव म्हज्या काळजाच्या गुणायेंतान अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या हातान मस्त दूख आसली. 1 म्हयनो हांव वखदार आसली तरी पूण म्हाका कांयच बरें पडनासलें आनी हांवें हांगा ब्रेस्ताराच्या आराधनाक येवन हांव मस्त मागतलीं जेजू लागीं आनी म्हाका ब्रदर येलेसान म्हणलें की हांगासर एकल्याक हाताची दूख संपूर्ण रितीन गूण जाला आनी ती बरी जाला म्हणून तशें ती व्यक्ती जावन आसली हांव आनी म्हाका त्या दुखींतान संपूर्ण देवान गूण केला आनी हांव संपूर्ण रितीन गूण जाला म्हणटा. आनी म्हाका गोमटेचे समस्या आसले तशेंच दोळ्याचे समस्या आसले आनी सायनस प्रॉब्लम्सान ती हांव मस्त वर्सां कश्टाली पूण जेजून म्हाका मस्त चड आनी चड बरी भलायकी दिल्ल्याक म्हज्या जेजूक हांव काळजांत अर्गां पाठयतां. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या 2 भुरग्यांक बरें काम फावो जावच्या खातीर हांव हांगासर मागून आसली आनी म्हज्या 2 भुरग्यांक बरें काम फावो केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजाच्या गुंडायेंतान अर्गां दितां. तशेंच चवथी साक्ष जावन आसा. म्हज्या भावाच्या पुताकी काम मेळच्या पासत हांव मागून आसली आनी ताकाय काम फावो जाल्ल्याक जेजूक हांव अर्गां दितां. तशेंच 2 मेडिकल रिपोर्ट जावंक आसलो आनी तांचो मेडिकल सगळें सारकें जावन तीं भायल्या गांवांक पावल्यात. तशेंच एक टिचरी बायकार थावन पडुल्ली आनी तिकाय पेंगटाक मस्त मार जाल्लो आनी ती दुखीन मस्त कश्टात आली आनी तिचे पासत हांव मस्त मागून आसली आनी आज जेजून तिका संपूर्ण रितीन गूण केला आनी ती स्कुलान शिकून आसा. जेजूक म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव अर्गां पाठयतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाव तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच हांव सदांच किर्तनां रिपीट करनासता. तशेंच घरांनी हांव तेच मागणें सगळें म्हणटा आसतनाय हांव देवाचें उतर काण सदांच रिपीट करून मागतां. आज म्हजे जेजून म्हजें मागणें आयकल्याक म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजाच्या गुंडायेंतान अर्गां पाठयतां. तशेंच आमच्या विगार बापाक लागीं हांवें मागूंक सांगलें तांणी आमचे पासत मागला. तशेंच आमच्या विगार बापाक ब्रदर इलेसाक आनी हांवें विल्मा लागीं मागूंक सांगलें तिणें आमचे पासत मागता म्हणलें आनी आमच्या सगळ्या विनवणेच्या पंगडांकी हांव काळजाच्या गुंडायेंतान अर्गां दितां. तशेंच तांकां सदांच बरी भलायकी मागता
आनी देव तांकां भरपूर आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाफ तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड.